झेकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान भोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतेवंत. तो खालतो आनी गाडवार बसून येता, गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तारून पोरार बसून तो येता. एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचे दोन तो मोडटलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो. ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. देवा म्हज्या राया, हांव तुका वाखाणटा, तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुजें नांव हांव वाखाणटा सदांकाल आनी ससनाक. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. सर्वेस्परा सगळ्यो तुज्यो रसना तुका अर्घां दिव, तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं. तुजे राजवडकेची महिमा ते वर्ण, तुजी पदवी ते परगट करूं. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. तुजी राजवडके ससनाचे राजवडके, तुजी राजपदवी सर्व संतते पर्यंत. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. सान पावलान रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्ता मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना, तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी, पूण रक्ता मांसाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचेर ऋणी न्हय. कित्याक रक्ता मांसा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्ता मांसाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सशी सोमेस्त तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जो तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जो ववंक सुलभ, म्हजे वोजे हळू. देवाचे उतर हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.